गांव जावन आसा रुजारियो ब्राझील. त्या गावान मोचे इतलो गिरेस्त मनीस आणि कोणूच ना. पूण ही सगळी गिरासकाय तुजो कावळो म्हज्या मुटयेन घालून वचोंक ना. पोस्ट केल्यात हांवेन रातीच्या दीस करून ही सगळी गिरासकाय एकठांय आयल्या. आ वय पात्रांग राती दीस तुवें केले जाल्यार देव कितें न्हिदलो आ देव न्हिदलो ना रे. अरे ते तशें म्हणपाचें आसता ते. म्हणपा आसता. एनिवेज हांव खंय पावलोलो. तूं पाड्डे पावलो ना रे. अरे आय मीन टू से हांव कितें उलयतालो. हांव म्हज्या दुडवाचें उलयतां. म्हज्या मोगाचें गोवा तूं कोणा लागीं उलयतालो. हे लोकां लागीं ती तुका न्हय पूण आमच्या कार्निवालाचो खेळ म्हणून आयल्यात. सोड ती खबर. आमची धूव आनी पूत खंय गेले. ओगे राव. ती पोन वत तुजी न्हू म्हजी न्हय. म्हजो फकत एकटोच अपुरबायचो पूत लिएंडर. बाबा भायर ये. वाडा आयलो. कितें जालें? हांव भितर तुवें दिल्ली PS5 गेम खेळटालो. तुका जाय तितलो खेळ बाबा. बाबा तुका दिसना. ओ मामा. बाबा तुज्या मामाक सांग हे तुज्या झाडा लागीं डिग्रीच न्हय आख्खे एड्युकेशन सिस्टम तुज्या पांयाशी धरून जाता म्हणून. आ वय कास्ता मरे पात्रांग म्हाका मातशें पाड्डे तालाटी कोता. तूं हांव विचार तुका मातशें पाड्डे तालाटी कर रे म्हाका. खेळा बघा भितर वचून तुजें काम कर. बरें मॅडम वयता. बाबा आमी भितर या. रावात फोटो अजून काबार जावंक ना. आता तुमकां आमची हिरोईनीक मेळोवपाची उरल्या. ती म्हणल्यार म्हजी धूव रिनोश्का. मामा. हांव सारकीच जायसाय. ह्यो कॉलेजो आनी सगळी स्टुडंट्स कशे वेतात. पूण ती आमकां ताका वयली कामदारां करून घरा धाडटा. मामा पोटाक सारकीच भूक लागल्या. कितें खावंक घेवन ये न्हय. बरें तूं हांगासर बस. हांव तुका बर्गर आनी पिझ्झा घेवन येता. बरें मामा. रिनोश्का आयज तुका कॉलेजीक नेऊ लेट कित्याक. मॅडम आयज एक्स्ट्रा क्लास आसली. ताका लागून लेट जालो. एक्स्ट्रा क्लास असलेली वा आनी खंय पावलेली गो. हो सांबाळून. दादा हे तू कितें उलयता. तोंड सांबाळून उलय. तोंड सांबाळून उलय. तूं म्हाका म्हणटा तोंड सांबाळून उलय म्हणून. हे तूं कितें करता आनी आमची धूव कित्याक मारता. मारताय का म्हणटा. हे सुणे ही पोन वत म्हाका म्हणटा तोंड सांबाळून उलय म्हणून. ये दोधी रे म्हाका शिकयलेले कशे कशे उलोवप जाय ते. संवाद येता आसतना मेलेले जाल्यार वतीक बरें जाता आसतना दोधी रे सुणे गोंयचे. Why do
कशा आहे तुम्ही बरं नाही आड्डी थोडी शिपट आसली तेका लागून बरं ना जाय पडायची आवय म्हजी नांव पेद्रू आनी म्हाका एक धाकटे बाव आनी मगे मामी आनी डॅडी लंडन गेलो हाय लंडन वय आवय बावा इस्कला धाडलो शिकपा म्हूण वो हुंय शिकोता पाट पडो वयता आनी काजू मुळां कोट्याता आज तूं टायम तो लागल्या फ्रेंडा सांगलो तेका मातशें इस्कलासा घेवन यो म्हूण पाट काजू ब्रदर आय येलो वय तूं येयलो ओ येलो वय आज इस्कला गेलो मरे ओस्कला गेलो गुड वय व्हेरी गुड इस्कला मोठे असो जाय इस्कला असो लिसांव कोर जाय लिसांव कोर वय जेवण फुक्या येना ओ जेवण फुक्या येना जेवणा लागोन जाऊन बारून पोटा तुलिसांव करिना जाल्यार तुका दोन मोठे गायो दिता मागीर काड दूध तू काड रे काड गायाचे दूध काड दूध तू काड रे काड गायाचे गाया दूध काढवा तुका सांग पता येतो ओय आ गायलो काढपाची गाल तू काढपा म्हणे हा काढपाची इस्कला वसना तू इस्कला सा लिसांव कोना तू इस्कला वसना असो काजू मुळा गोटे तू आय गाय दूध काढपाची हा आय गाय दूध काढपाची रे आय काढपाची आय माताला व्यक्ती होय आणि रा रे तो फ्रेंडा जाळो तो होईंदो रे खबर ना तो होय पावर रे पार आय त्या इस्कला जाळो मरे तू चुकपाक मी पावर तो टाइम जाऊ मरे गेलो अजून येईल ना मी या गाई हा उंतोर तो आवो ना की तू कोण अरे लिपाई विचारा का लिपाई टीचर किती आता आवय गेलो अरे कित सांगपात का ब्रदर हा आम्ही गे डार्लिंग आगे डेटी गेलो आणि डेटी गेलो म्हणे आजू म्हणे आय आणि तीन डालिंग केलं आणि किती मी गुटावान डालिंग केली जास्त माता तुगले अरे देशात कॉप माताला पायट मातारे मेळा जालो हा? बांधाळ जाऊन गेलो तर तूच किती रे तो ए सारखो साय काजू बोला ओय किती काढाला तर म्हणा का बियो बी काढायला बी को पोस्टमॅन टाइले रे हे सो बी रे जो काजूचो काजूच्या आधी किती साले ओ रा रे तुगे गर्लफ्रेंड तू काजा होईताले तू ते खावयता रे आता खाऊ हा ते खावयताला जय आता रा रे हा, तू माग सांगता आपण स्कला गेलो म्हटलं हा पोट माता पोटी मारताय बरं पोटी झालं. मारताय तिंगा म्हणजे बा पोटी काय मारताय पोट मारना बरं झालं तिंगा काज मारून नीर काढणार म्हणे रा रे नातू गर्लफ्रेंड आगे डेटी गेलो माई इस्कला की सांगलोली इस्कला कडे की सांगलोली आई तिच्या लहान आम्ही भाऊ गेलो किती रे एक लागून टीचर इला जाऊन भाव मेल वर सांगला कोण कास्ता बाबे रे माता आय आणि रा रे ओ कोण होतो मग हा होतो रे पावची तहा दिसते अरे डेटी आवे भाऊ गेलो सांगले अरे टीचर येऊ आज सांगा तुगे सगळे करतो बा गुडिया बोल गेला आता काढ अरे बनवायला ती घ्यान पडपाची होय गेरा वान गेराकू तू पाव शेता रोप घालपा म्हणे त्या समोर एक जोताला बा बोईल आज तू काम कसं सोडेन तू आ टीचर येऊ अरे आवता मग ते कोप कशावला एक सोडून गेला ते गावला आज तू ऐक मला ते कोप. लगेच ती असं. मारेता इंज एंटा चेन घायलो ना चेन घाल आंटी आणखी किती तिथे पैसा चेन घाताना सांग इंज जय का जा कॅसा सोडा टीचर ये दी तुगे सगळे सांगता आज एक तू सांगा पाय पटा तू जर दीम पासून राहिली ना मयापासून आता सालवार करपा ना तू दीम पासून घाल आता सालवार करपा कॅसो करपा ना सांगा कोण बरे बा बरोबर काम रे हा मारे जय दीम गायलो सालवार करपा उबरा आज एक दिस सालवार करपा पडले तू नेक्स्ट टाइम इसको नका पडले बरे बरे जय आज टीचर येतो तू टीचर सांभाळतो बरे वा समाटा तिथे चोरी तरी मुझी गरज पडी त्याला माऊल मालायला दिसतो बरे आप तो इदा टीचर सांभाळ आज तिथे जा समाटा बरे चार एक्सप्लोरर ओ मोशान भितर येऊक जाता आ टीचर यो
स्पॉटात आलोले ते हायले आणि किडनी फेल झाली. किती हे आणि कसली मरण हावे तो पहिले स्पॉट ऐकला. राद्रू तुझी मामी पाशी आपण गेलो. आवय मामी आपण गेली होई. मी के मामी गेली लंडन. आधी एक किती तरी गुली खाता एक किती चाली खाता मोठा. मी के मामी भितर असा होय. मामी ओ मामी माझे भाईया ते टीचर येल्या. मुझी नाव लक्ष्मी. ही 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 ही. किती झाले माझे पुता? टीचर ही तुझी टीचर. ही टीचर पळून दिसता तुझे दशणीचे फुल. हे तुझी मामी होय टीचर. माका खूप दुःख भोगली. तुझो चेडो सोपलो म्हणून. होय म्हाकाय खूप दुःख भोगली टीचर. ताका हे दिसांनी मडक्याचो नंबर लागोक ना ताका लागून तेणी काजूक गोड घेयलो टीचर. हार्टफुल सिंपथी. हार्टफुल सिंपथी. अनेक दिले टीचर. ही ही ही. राद्रू हागासर यो. तुझी मामी किती माड बी पाडून येताली किती रे. ना 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 टीचर ना ना ना. माका तिचे हात लिबोर मारलेशे दिसता. माक मामी सांगले मी केले होय. आज धाकटो असो ना ती बेती होता म्हणून. I got it, I got it. वाड पळो किती सांगतो बरं. ही ही ही. तुझी माशी माका साइन जाय आसलोली. सायन जाय आशिल्ली खंयसर जाय आशिल्ली. रिपोर्ट काढायचे. ही ही ही. खंयसर मारची. हागासर मार. ही ही ही. पूण म्हाका तर सायन मारूंक कळना म्हाका बोट मारूंक कळटा. तोर बॉट मार. खंयसर मारची. हागासर. ही ही ही. सॉरी माय मिस्टेक म्हजे बोट स्लीप झाले. ही ही ही. तोर तू माशेंत आसो. केअर घे आं. कोणाचो डायनो तुटया तो. डायनोसॉर. बरें बरें टीचर. आणि ताका सदां इस्कॉलाक धाड. बरें टीचर तो हे दिसांनी इस्कॉलाक वचून वचून काजूच्या मळां घडटालो टीचर. बरें तर हांव येता. बरें टीचर बरीच करू टीचर. अरे डायनो बाबा कॉंग्रॅच्युलेशन. ओय किती झालं काँग्रेशन म्हणतो. मी गे बाय झाला. बाय आहे ते बरं. आणि आमକୁ जेलब रे. कित सांगपाक का जेलो बाळो आहे. बस ही आमगे ड्रायव्हरान हायल बरे कित करे. आवय तो ड्रायव्हर पटाच्या हातून लागला मस्त आवय. ड्रायव्हर कितले म्हणा. दोन कॉंग्रॅच्युलेशन. काँग्रेच्युलेशन. अरे तिचे भाव रे लक्ष्मीकांत. तेणं एक सर्दी काढो असली. 10 लाख लागलाय मरे. 10 लाख लागले. ही ही ही. किती आला. त्याचा भाव तर सोपलो बरे. टीचर आज तुम्ही के भाव सोपलो ना. आता 10 लाख नाही तर 30 लाख द्या सगळे. माका दिता इस्कॉलाक. मोशे तोर बरे झाले. 30 लाख. ओके आय गॉट ते इट. कित करूया 5 लाख बोलसा घाल्या 5 लाख इस्कला दिया. बरं बरं बरं. तू येयले तो तेगे भावजी 10 दिसती कोणा. तो म्हणती सेले. अरे गाठ्या मारो मामा होई गाठी. वाह होटल नारंगी टिकट मारने की. आवय ये कास्ता होई शिकलो नो. ए पेरे. ए यू. तुवें ताका हात कसो लायलो. ए सांग रे. हात केस लागले तुजे ताका. ए आ थांबा ना की पाय लावा तो पाय लावा. ओय मुझे काय घेतो. Hey, baby, come on, enjoy. What else I want to you? Wine. अरे गाड्या ते वाईन साहिबा ते बियर ओनली किंगफिशर. Hey, baby, come on, enjoy. गाड्या यार बोल रे साहिबा कास्ताचे. क्या? तूने मुझे थप्पड़ मारा. मुझे थप्पड़ मारा. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. भाई इधर लफड़ा नहीं करने का. पाड्डे का सरपंच बहुत स्ट्रिक्ट है. चलो मुझे थप्पड़ मारा.
विनोशका ते घाट्या तापट मान तेंका मुगो तेशे करू जाय होय चोरी करते माग बी मारवले रे ते उबे चिरताळले आ सोमते शिमत्री गाताळले चल घरी आम्ही इसका नाम विनोशका है। मैं इसे दिखाता हूँ ये रंगा का कमाल। रंगा रंगा से पंगा कर दूंगा नंगा। मागा कित्याक दिसले मागा कोकणी गोळा म्हणून मागा सगळे कळटी। रंगा रंगा से पंगा कर दूंगा नंगा। मामा मामा कोण आसा बेगीन बायले किते झाले मोजे तुवे इतले कित्याक तूं आबालार जाता भितर हांव रांदताली तें सोडून आयलां कितें जालां मामा मोजे सिटी दानाय हांव कितें सांगूंक सोदता सांगुये सिटीदान तुजें आयकता वाटेर म्हाका एक भुरगो मेवलो ताची गो तुका सांगता पिवोंक सारको तो टायट आसलो फुडें सिटी दानाय मामा मोजे लागीं येवं शापोता पोरी हांवें केलें करूंक नाका एकूच मारून ताका सायडीन केलो आनी घरा आयली आतां एकूच मारून ताका सायडीन केलो आनी घरा आयली आतां शाबास म्हणजे ते असले मनशान तशेंच करूंक जाय आनी इतलेंच न्हय मामा तो घांटी म्हाका बियर पिवंक लागलो तेन्ना हांवें एकूच मारून ताका सायडीन केलें पूण मामा म्हाका एक सांग जें हांवें कितें केलां तें सारकें केलां न्हय वय बाय एकदम सारकें केलां आमच्या गोंयांत बायले मनीस चड जाल्यात तांकां हे बरी देख शिकोवंक जाय मामा पोटाक सारकीच भूक लागल्या कितें खावंक घेवन ये न्हय हाडटा हाडटा. आगो आगो तू झाडा उडोते छेडे इलोते चोय तितूतलो एकलो छेडो म्हाका लायक जालो आनी तू झाडा एकलो छेडो तुगे नंबर मागतालो सो बाकी तू बहुत दिसत गो सारको रितीक रोशन मुगो होय तशें जाल्यार दी मुगो म्हाका ताचो नंबर हांव ताका कॉल करता आनी तू त्या चेड्या लागीं उलय बरें बरें हॅलो हाव आर यू This is Vinoshka, right? येस रिनोशका उलयता तुजें नांव कितें म्हजें नाव कॅविन. तर तुवें म्हाका खंय पळयलें सो केन्ना मेवया न्हय Okay, done. Tuka haw getna sortsona. Oh, moga, dawon yo. Tu moga nowa. जोडलो हांवें सांगा तुजो कुशादो वतलो पायण्यान दोलयतलो तुका ह्या संवसारान तुजें मोचें दादोसपण तुजें विणें म्हाका ना आनी कोण वादळ म्हणिल्ल्यात सदांच आमी रावची चिंतकन सदांच तुका विस्वाशी रावतलो
तुझे शिवाय मोग ना करतलो ओ खरेंच मोगासून माझा दिता ओ खरेंच मोगासून माझा दिता तर मोगा आयज आमी सोबे माजार भास तर घेतलीच एकामेकाक सोडची ना म्हणून तर केन्ना थारावया आमचे काजार अरे तू किती पिसो झाला आमच्या काजार तारा उठून आम्ही असं शिकतात तोच असत पूण मोगा हांव फकत तुजेच लागीं काजार जातेली ना तोर मरण घेतली तू तशें कित्याक म्हणटा तो दीस येतलो आनी आमी काजार जातली हे तू किती करता आणि हो मनीस कोण बाबा तू इस्कॉलाक तर नायलो ओ ओ म्हजो फ्रेंड झाडाक माती खबर सांगो ना बरे सांगता ना पूण हातून म्हाका कितें मेळटले हातून म्हाका कितें मेवतले हांव तुका अरे तू किती पिसो जाला म्हजो धाकटो भाव तो ताणी आमची खबर झाडाक सांगली जाल्यार हांव कोण मेलेच मातसो उगी राव एक्सक्यूज मी बेगीन सांग म्हाका कितें मेळटले बाबा तुका कितें जाय म्हाका चॉकलेट शूज आनी जाय हे सगळें तूं हाडून दितलें वय बाबा तशें जाल्यार हांव म्हजें तोंड बंद दवरतलो आतांच चलया म्हज्या सांगाता घरा मामा आमी आयली तुमची भुरगीं आयली भितर वचात आनी जेवणाक बसात आयज तुमचो झाडाक जेवणाक येतलो बरें मामा सुकरेन हांव आयलो कामाक पोटाक सारक्याच भूक लागल्या म्हज्या बेगीन म्हाका जेवण वाड तूं आयलो भुरगीं भितर जेवतात तूंय जेवणाक बस बरें मामा मामा तू जाणा हांव एका चेड्याच्या मोगान पडला आनी तो पळोवंक एकदम बरो दिसता आगो तो पळोवंक बरो दिसता आनी तूं कितें उणें दिसता तूं म्हजी हिरोईन माय फेवरेट फुडें सांग आतां आमी हॉटेलांत रावंक बेची आसात मामा म्हाका एक 10,000ची गरज पडटली मातशें दी न्हय वडा कशें बस म्हजे दये 10,000 दिता 20,000 बोल हांव दिता तुज्या झाडाचे पसारले काडून बरें मामा हांव भितर पॅकिंग करूंक येता स्टार्ट केला रोपाचे तुम्ही सगळ्यांनी येऊन ते घेवपाचे बरे बरे कपडे आसात मुगोडे थोडा बायलांनी रे ते घालपाचे चकीत बरे दिसता तुझे सारखे सूट जाता बेगीन घेऊन बच्च रुपया दिता चकीत बरे दिसता तुझे सारखे सूट जाता बेगीन घेऊन बच्च रुपया दिता आवय गे मागय आवय गे मागय आवय आय ने बिझनेस स्टार्ट केला ने बिझनेस तो पासून रपाचा होय ऐ
तू जशी जाय जाल्यार यो रेन्ना यो आनी वर बेगीन 100 रुपया दिता बेगीन यो ओय बेगीन यो मागीर दिवा ना पयलीं सांगता ओय आवय कित सांगपा तुका मगे भावाची आवय म्हाका कोण सांगलोलें मगे भाव हे सायडीचा पासारा दिव आपल्या गर्लफ्रेंडाक घेवन यो सोद दाजी, यो आवय येता आय तू काय डेटी आला होय डेटी आलो म्हणून ना आवय आ की तू पळसू आबा चलो म्हणून ना ते मी गे पैसा लागपती आणि लागपती म्हणून ना ते आमको गाडी दितो हाय दाय ट्रक मी काय आमकडे सगळे पूण तुवें म्हाका चलोवन कित्याक हाडलें तुजे लगीन ना गाडी वचत जाल्यार त्या गाडी कामा आयलाय गाडी बोल सारखी कुठे ती गाडी होय सारखी आणि ना मला जायचं सोलो की फक्त जायचं सोलो येलो पिंक मरून डाली तू पिंक कलर फेवरेट लो तू पिंक को गया हाँ ए एक देश में कितने पिंक मिलता है 300 रुपए का मिलता है भाई ए भाई 100 रुपए में नहीं मिलूंगा 100 रुपए का आपका लेने का औकात नहीं है भाई काता मैं ढाल पड़ेगा ओए 10 रुपए में नहीं मिलूंगा ते 10 रुपये घे तुझे बरेच बोंबलेचे घोडे काहीच मडको कितलो येतलो म्हणून बोंबलेचे घोडे बाकू ओए तू बेगीन 10 रुपये दिला दी तू ओपन सध्या किती? काय येईला 10 रुपये घे 10 रुपये आवय किती कोण रे ये डाली आवय ए क्या 30 लांबर रे आणि तू मोठे बुडकुल मरी हे आपण तुला सुट्टा पत्ती शिमटा एक मातला फेर किती बर दिसत ते होई रा रे आज तू डेटी गेलो ओए डेटी गेला डेटी डेटी गेलो शर्ट कोणा घाललो शर्ट कोणा घाल रे किती गेला चल काय मुगे घाल ओए आवय आवय वाली भाषा पसंगा हा वाली भाषा पसंगा बेगी शर्ट काढ गेलो काटा काटा अटे हा बेगीन काढ ना कोई आटा काढ बेगीन कितका आम्ही मार्क सोडी तितका आम्ही शॉपिंगा बहुत ए तू आवाज काटिंग नो प्रॉब्लेम ते पेंट ओळखीचे लागत मरे साईबा हा ओळखीचे पेंट काढ बेगीन पेंट काढ ओए ती मग लजा लागतो ओए सो मोर कापाटू ए तू मग पेंट करपा लायला का मी की आंटी चोयतली आंटी किच इथं जरी तू गेली ए पेंट तू काढ रे तू पेंट काढ रे बर येईल गुड व्हेरी गुड काढ रे बेगीन अरे डॅडी गे चेंडी घाल तू गेलो रे आलुस्ती म्हणतो पाहिला काढ बेगीन काटा काटा बेगीन काढ हा रामना का टाइम वेस्ट कोणा काय का बेगीन हा होय मुझी मागे हे स्लॅक्स कोणा चोरून घाल गई ओए लेक्सी मी बायलेस लेक्सते आईले स्लॅक्स म्हणा का म्हणा का बेबी एनी प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम एतो आजचा प्रॉब्लेम ये सारे तुकला गलोय म्हाका लागो ओय तू मुटानू ते बेगे फोन मारो की बेटी अमूल कित का मोल्या आमगे बालो रोप गानेलो बेटी ना सोनो तो मका होय तेका बेगी नाही लाव आणि आडीचे मिंडो बालो रोप गानेलो एक नंबर देवसार म्हाका देव सर म्हणटाय ओय म्हाका देव सर म्हणटाय एक नंबर भिकारी आणि म्हाका देव सर म्हणटाय वस रे हा हो पण बरो आसता शिरियाचा करंट येईल चल सेल्फी लागता का तुम्ही तू तू भिकारी म्हणजे तू साइडी रा तू साइडी रा मुगे सेटिंग जात आहे तू किती हा दोतर होय दोतर हा ते हार्ट बीट चेक कर ए तू मेले किती गो मेले किती हा ये किती रे तुझे आ वय पाड पडे हे घालला दिसता वय वय आरा चेक होता तो कोई आ नेता काय दावी ए तू 2 दिस जेवू ना किती गो मोठा वाघ रट्टा येशे आवई बरे आता होई तू हाय आवई पहिला इसको सेटिंग मध्ये एका बिस्टा माना का माना का तो ते आते मगा गर्लफ्रेंड आलो ते सोड गेल तुका
आता मागचे घे कामा हेल्प कर हा कामा करता हेल्प करते आता लोक हे शेलो इम्प्रेस सपा जाय आम्ही रूप घेपा जाय होय 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 माई रा रे आता फुटबॉल डान्स करतो मग तुझा डान्स करतो बाबा बरे डान्स करतो मरे म्युझिक प्लीज व्हेरी गुड कासा नसत बडे तुझे सुट जाय नाही मागरी तू होई काढेले आगुरीला हिंदी वाका बरा तत्रा होती मला सोय आता आमगे बरे कस्टमर मजा रे तुझे पोच घ्या तू केना तुझे मडगाव बाजरा बिगेल झाले ते इसको ते स्टॅच्यू असते ते रूप गाय होय इसको तू पोच घ्या आता बिगीज रूप घाता गिरा केलेला पण सुटला होई ये बदेश कर चलत आहे बरे पोच झाला पोच घ्या तू गेला कसला फुल कितर गाल रे कास्ता कुल बाहेर काटा सांग का गुडिया सारखं राम रे कस्टमरला इसको म्हणतो जोई डायनो तुशिरा जोई कस्टमर येताय सारखं रा कळत का होई बेबी वो कोण हो तू जाणा ए अग्राव जाय ना आका आणि किती म्हणतात डायनो टोपे हो डायनो चेप्टी बोमली पोय टाकी बोमली पोय ओय तुम्ही बमली देता बाबाची एक हजार देता अरे तू घे मम्मी त्यांची तू किती तुला बमुलो ओबरा दिगा अरे हा आका किती म्हणतात ए वागा तिका बरे बस ए टॅक्स तू टाकते बघ या इसको लेता है यू स्पीकिंग लाइक दिस स्मॉल छोडू अरे तुझ्याला ती तिसऱ्या चोरू म्हणजे तुझे दुसरे छोडू होय तू किती दुसरे पाहिलेचे तू किती सुनियाचे ड्रेस तुझे अरे ते किती जाऊ माका माझ्या पुताक एक बरो जीन्स पॅन्ट आणि टी शर्ट जाय जीन्स पॅन्ट आणि टी शर्ट होय खंयसर पळतात माडाच्या मोडा अरे बेगीन काढून दी ओके कसले कलराचे जाय तिथं हळदी कलर मिसांगेचा कलर पानाचा कलर अरे तो कलर कसलाय जाऊ रे हा जीन्स पॅन्ट आणि टी शर्ट दी माका ओके तुझा चेडो येद्दो हा या येद्दो हा तो असो असा तो येद्दो ना रे येद्दो ना त्याचा मोठा असा तो ए ताचे बाबीडॉल अबिडॉल बाबीडॉल तिका चॅडीतला असला रेम के पटा एक दोतो होय माका बेगीन बेगीन सिगात असलो इथं आले अगरा रे अगरा पण का अगरा मगे ओकल पडली का लागन काय तो सॉरी पात्रा ए तो चढ उलयता ताका कोविड झाला ए सर ए तुका हाव रोप आज किती तिरशी मारता तुका सांगितलं ना कोणा अग्राम सांगले कोणला पालून तुम्ही सारखं नाड पडलो हात पय रे सोन्याचे कायचे गेट फ्री तुका ब्रेक फ्री ए आता बॅग फ्री दिलं म्हणतो रोपही फ्री होता पैसे द्या रे अरे पैशाचे घे पाकिट सहित कस्टमर इसको कस्टमर मला कस्टमर क्या पोस्ट मुका पडो नाही पत्न्या घालून बदल्या घाता आजको त्या मोडी पोस्ट भितो पडत 3 जातो माई सारखा रा होई सारखा रा किती दिला तो मग ही माझ्या चेड्यात जावची ना आ ही माझ्या चेड्यात जावची ना जाऊची ना मी तू सांगणार नाही रे आपला यादी म्हणून चड्डी म्हणून हावें तुका जीन्स पॅन्ट मागलेली या रे चल आम्ही या नाही राव मातशे राव
चलते हैं। ट्रेन कब है? अभी 10 बजे की ट्रेन है। चल इसको बिहार जाने का था। चलते हैं। बिहार में जाने का मैं हाँ चल वही को चलेंगे। मेरे को रोज सामने लेने का था मड़गो में। चलेगा बस। विसरून गे फुलभरांतले कोणाची जायत आसली चूक सगळोच बापूय ताचो ताका दीत रावलो दूख हे पोरी गोडो कोसळ्ळो गाराब्याचो रूख ओय गाराब्याचो रूख कसलें जायत मरण दोनया तुवें ह्या चेडवाचेर मिलेलें जायतेच दूख सोसून हे घोडी तें पावलेलें कसलोच ताचो गुन्यांव नासतना रेप करून मोरोग सोडलेलें तूं चेडवाक राखानी सांबाळ असल्या मनशाच्या हातांतलें तूं चेडवाक राखानी सांबाळ असल्या मनशाच्या हातांतलें दोनिया दोनिया हे सगळे मोगे सगळे कित्याक घडले दोनिया मामा म्हाका बघून हातून सगळो म्हजो गुन्यांव आसा ताड हांव जाणा तूं म्हजो जायतो मोग करता म्हणून म्हाका बघून ताड हांव येता होय बाबा ह्या गांवान म्हाका जायतेच नांव आसा देखून तुका सांगता बरें शिकप कर आनी एक व्हड मनीस जावन दाखय दादा हांगासर कोण पडलेलो आसा पळय पळय कित्याक ना म्हज्या वाडी उठ म्हज्या वाडी उठ म्हज्या वाडी उठ नमस्का आणि हे पोरी सुकोरीन हॅलो सुकोरीन बेगीन रस्त्यार ये आमची तू हांगासर पडलेली आसा बेगीन ये कितें म्हणजे तू उठ म्हणजे तू तुला उठ तुला कितें जालें तुका उठ सुकोरीन जाला ते कितें बेगीन सांग म्हाका रुजर आमची तू सोडून गेली आमकां या सोन्या म्हाका लावून घडोवंक पावला कितें तुका लागून रडोवंक पावला बेगीन सांग तू रोखोन आनी आयकोंक म्हज्यान जावचें ना अशें पोरी घडोवंक हांवूय गुन्यांवकार हांवें आमचे तुवें म्हजो वेळ म्हजो मोग दिवंक ना आवय बापायनो हांव तुमकां सांगता तुमच्या भुरग्यांक तुमचो वेळ तुमचो मोग दियात चेडवाक शिडकायता माणसुकेचे नेसाप नेसात लिपोवपाच्यो वस्तू लिपोयात आनी दाखोवपाच्यो वस्तू दाखोयात चेड्याक सांगता तो भायलो मनीस तो आमच्या गोंयांत येवन तो हे पोरी करून गेलो तुमी करी नाकात निमणे इतलेंच सांगतलो आवय बापायनो तुम्ही तुमच्या भुरग्याचेर दोळो दवरिनात जाल्यार तुमच्याय जिवितान हेच पोरी घडटले
जे परी घडला तें आमकां